इतले काय कर आसा पळय न्ही ते सरकारान माफ करचे। हो ग्रीन टॅक्स आसा तोय आमकां शिथील करचो आणि दुसरे जे GPS जावं बाकीचे ज्यो नाकासतना म्हणजे सगळे कर लागले आसा जेन्ना ट्रक्स आसा ते हे आसात फिटनेस करपा खातीर आनी मोठे प्रॉब्लेम्स आसात। इन्शुरन्स वाडलेले आसा, इन्शुरन्स कंपनी ह्यो प्रायव्हेट कंपनी किंवा तो इन्शुरन्साचेर काय करपाक मेळना हे आमी मान्य करतात, पूण बाकीचे जे आमचे स्टेट गव्हर्नमेंटाचे जे टॅक्सीस आसात ते वेव करपाक जाय। हे जे एक्सपोर्ट ड्युटी आशिल्ली ती माफ केल्ली आसा। खूप मोठो क्रांतिकारी बदल हांगा जातलो, कारण जे डंप पॉलिसी आसताली ती आमी दवरताली कित्याक की डंप पॉलिसी केले नंतर जर इतके मोठ्या प्रमाणात ताका एक्सपोर्ट ड्युटी लागले जर जाय जाल्यार ते ऑक्शन करून सुद्दां कोण घेवचो ना आणि डंपाचो जो लो ग्रेड आयर्न ओर आसा तो एक्सपोर्ट जावचो ना। पूण आयज ती दारां आमकां मोकळी जाली। जो आमचे कडेन लो ग्रेड आयर्न ओर आसा तो तशाच तसो आमकां एक्सपोर्ट करपाक मेळटलो, अदरवायज तो डॉमेस्टीक मार्केटान वचनाशिल्लो। सो ह्या प्रकारे ह्या 2-3 दिसांच्या घडामोडीं भितर गोवा राज्याक आनीक खाण परिसरांतल्या उद्योगाक एक चालना मेळिल्ली आसा। सांजे पणजे पत्रकार परिशद घेवन सुभाष मायनिंग डम आनी उत्खननाचेर उलयलो। ऑक्शन जाले काय खंय मायनिंग सुरू। चीफ मिनिस्टरान हे ब्लॉक्स हे लिलाव केल्ले आसात, हे ऑक्शन केल्ले आसात आणि ऑक्शन जाल्लो माल आतां इमिडिएट आमकां ट्रान्सपोर्टूय जातलो आणि परत एक फावटी एक्सेवेशन करपाकय आयज आमकां उबा मेळटली। आयज आमचे जे डम्प्स आसात, आमचो जो माल आसा तो प्रत्येक खाणीचेर साचलेलो आसा। अनलेस तो माल भायर गेले बगर तांकां स्पेसय जायना। ह्या दृश्टिकोनांतल्यान ही एक्सपोर्ट ड्युटी झिरो जाल्ले कारणान हो माल आसा तो मूव जातलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।